फोंड्या दवळी वाठारांतले 7 बेकायदेशीर बंगार अड्ड्यांचेर कवळे पंचायतीन बेरेस्तारा बुलडोजर चलयलो। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण पंचायतीन ही कारवाय केली। कांय दिसा फाटीं हे बेकायदेशीर बंगार अड्डे काडून उडोवपा विशीं कोर्टान आदेश काडिल्लो। गोंयांत सध्या बेकायदेशीर बंगार अड्डे आनी बांदकामाचें प्रमाण वाडत आसा। अशेंच दवळी फोंड्या वाठारांतले बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड आनी बांदकाम पंचायतीन मोडून उडयले। वट्ट 10 बेकायदेशीर बांदकाम आशिल्ले, तातूंतली 7 मातये भरवण केली। खूब वर्सां पयलींच्यान हो विशय ग्रामसभेन गाजतालो। लोकांक ह्या स्क्रॅप यार्डा खातीर त्रास जाताले, देखून लोकांच्या हिता खातीर पंचायतीन हे पावल उखल्लां, अशें कवळे पंचायतीची सरपंच मनुजा नाईक हाणें सांगलें। इंस्टाग्रामाचेर मोहम्मद पैगंबरा आड वादग्रस्त पोस्ट करप्यांक सोदून काडून सायबर क्रायम पुलिशेन यश आयला। ह्या प्रकरणांत एका 27 वर्साच्या तरणाट्याक ताब्यात घेवन ताका फुडले कारवाये खातीर फोंडे पुलिशेच्या सुवादीन केला। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हो तरणाटो खंय गोंयचोच। तो बेरोजगार आसून ताची मानसीक स्थिती सामकी ना। ताचेर खंय उपचार सुरू आशिल्ल्याचे सायबर क्रायमाचो पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान सांगले। फाटल्या 4 दिसांपासून सायबर क्रायमाचे निरीक्षक विकास देईकर आनी ताचे पथक ह्या प्रकरणाची मोबायल कंपन्यांकडल्यान म्हायती घेताले। हे विशीं म्हायती मेळटकीर ताणें दुबाविताक ताब्यात घेतलो। इंस्टाग्रामाचेर केल्ल्या वादग्रस्त पोस्टाची ताणें कबुली दिल्या। ह्या प्रकरणाची चवकशी मुळाव्या पावण्यार आसून फुडले चवकशे खातीर ताचे आड कागाळ आशिल्ल्या पुलिसां कडेन ताका दितले, अशें अक्षत कौशलान सांगलें। सांग्यार भलायकी केंद्रांत लायटीची सोय करपाक फाटले 2 म्हयने जनरेटर ना। लायट नाशिल्ल्यान दुयेंत्यांक तपासपाक त्रास जातात। रातच्या वेळार जळारां दुयेंतींक न्हिदपाक दिनात। ह्या संदर्भात भौशीक खात्याक कळीत लेगीत केले, पूण फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन कांयच बदल जायना, अशें आरजीचो सांगेचो अध्यक्ष गिल्बर्ट फर्नांडीस हाणें सांगलें। पालक शिक्षक संघटना तशेंच थळाव्यांचो विरोध आसतनाय सरकारान ज्या सुमार 27 सरकारी प्राथमीक शाळा आनी विद्यालयांची नांवां बदल्ल्यात, त्या शाळांक पयलींचीच नांवां कायम दवरपा संदर्भांतलो विचार सरकारी पावण्यार परतून सुरू जाला। नांवां बदलिल्ल्या शाळांक अजूनय पालक शिक्षक संघटना तशेंच थळाव्यांकडल्यान विरोध आशिल्ली निवेदनां शिक्षण खात्या कडेन आयिल्ल्यानूच सरकार हो निर्णय घेवपाच्या विचारांत आशिल्ल्याची म्हायती शिक्षण खात्यांतल्या सुत्रांनी दिली। गोंय मुक्ती खातीर प्राणांची आहुती दिल्ल्या हुतात्मा तशेंच स्वातंत्र्य सैनिकांची याद सदांच उरची, हे खातीर सरकारान तांची नांवां सरकारी शाळांक दिवपाचो निर्णय घेतिल्लो। ज्या कुटुंबांनी शाळा खातीर स्वताच्यो जमनी दिल्ल्यो, त्या कुटुंबांनी स्वातंत्र्य सैनीक तशेंच हुतात्म्यांच्या नांवांक आक्षेप घेवन ह्या शाळांक सध्या आसा तीच नांवां कायम दवरची, अशी सुचोवणी पालक शिक्षक संघटनांनी शिक्षण खात्याक केल्ल्यो। ताका लागूनच सरकारान संबंदीत शाळांची पयलींचीच नांवां कायम दवरपाचो विचार सुरू केला। राज्य बायला आयोगाच्या अध्यक्षपदार रंजिता पै हांची नेमणूक जावन 6 म्हयने पुराय जाले, तरी आयोगाचेर हेर वांगड्यांची नेमणूक जावंक नाशिल्ली। बेरेस्तारा सरकारान आयोगाचेर 7 वांगड्यांची नेमणूक केल्या, तातूंत शिवोलेची आमदार डिलायला लोबो हांचोय आस्पाव केला। बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे संचालक संगीता परब हाणें हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या। आयोगाचेर आमदार डिलायला लोबो हांचे सयत दामोदर कॉलेज मडगांवच्या डॉक्टर प्रिता मल्ल्या, पणजे देंपे कॉलेजीच्यो प्राध्यापक डॉक्टर वृंदा बोरकार, केपे जनजागृताय आपसीवी संस्थेची अरुणा धुरी, डॉक्टर ज्योती सावंत, केतकी परब गडेकार आनी ॲडव्होकेट सिद्धी पारोडकार हांची नेमणूक केल्या। फुडल्या 3 वर्सां खातीर ह्या वांगड्यांची नेमणूक केल्या, अशें संगीता परब हाणें अधिसुचोवणेंत नमूद केलां। मडगांव एसटीपीडीए होलसेल नुस्तें मार्केटांत सकाळच्या 10 वरां उपरांतूय नुस्तें विकपाक बसपी नुस्तेकारांचेर एसटीपीडीए आनी पालिकेन पुलीस प्रोटेक्शनांत कारवाय केली।
होलसेल मार्केटान सकाळी 10 वरां मेरेनूच नुस्तें विकपाक मेळटा. हालींच पालिका आनी SGPDAचेर कोर्टानूय बडी मारिल्ली. जर फुडल्या कांय दिसां भितर सरकारान दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत आवश्यक वैजकी साधन सुविधा जाग्यार घाल्यो ना जाल्यार कोर्टान वचपाची विजय सरदेसायची शिटकावणी. कांय दिसां पयलीं विजयान ह्याच विशया वेल्यान दक्षिणेंतल्या सगळ्या आमदारांक घेवन आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्ली. सद्याक सरकाराचेर कोणाचोच विश्वास ना, सगळे विशय कोर्टान वचूनच सुटावे करचे पडटात म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय म्हणटा. विधानसभेन सोनसोड्याचो प्रश्न, SGPDAच्या होलसेल नुस्तें मार्केटाचो प्रश्न हे आनी अशे हेर प्रश्न मांडले ताचो कांयच उपेग जाल्लो ना म्हूण विजयाचो दावो. कोटी खांडेपार वाठारांत उक्ताडार कोयर उडोवपाच्या प्रकारांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर पंचायतीन 26 कॅमेरा बसयल्ले. तातूंतले 2 कॅमेरा चोरयेक गेल्यात. एका कॅमेराची तोडफोड केल्या अशी माहिती कुट्टी खांडेपार पंचायतीची सरपंच संजना नायकान कोयर नियंत्रणांत हाडपा खातीर 26 सुवातींचेर CCTV कॅमेरा बसयल्ले. मात तातूंतले 2 कॅमेराज अनवळखी मनशा कडल्यान चोरयेक गेला. तशेंच एका कॅमेराची मोडतोड केला अशी माहिती कुट्टी खांडेपारच्यो सरपंच संजना नायक हिणें दिली. मजगती कोयर उडयतल्यांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर बसयल्ले कॅमेरांची क्लियरिटी खूब कमी आसा. ते खातीर ते कॅमेरा बदलचे ह्या विशींचो थाराव ग्रामसभेन संमत केला. वाठारांत कोयराचे जे ब्लॅक स्पॉट आसा थंय चड क्लियरिटी आशिल्ले कॅमेरा बसयतले अशी माहिती पंच हरीश नायक हाणें दिली. अमेरिकेंतल्या Airbnb कंपनीक लागून गोंयच्या पर्यटनाक व्हड उबारी मेळ्ळा. पोरूं Airbnb कंपनी वरवीं गोंयाक भेट दिल्ल्या पर्यटकांक लागून राज्याक 1480 कोटींची येणावळ आयल्या. अमेरिकेंतल्या Airbnb कंपनीचे गोंय हे पसंतीचे पर्यटन थळ. हे कंपनी वरवीं गोंयाक भेट दिवपी पर्यटक सगळ्यांत चड खर्च करतात. प्रवास, हॉटेल तशेंच दुकानांक भेट दिवन हे पर्यटक खरेदी लेगीत मोठ्या प्रमाणांत करतात. ऑक्सफर्ड अर्थशास्त्राच्या संशोधनांतल्यान ही गजाल उक्ताडार आयल्या. हेर पर्यटन थळां परस Airbnb कडल्यान गोंयाक सगळ्यांत चड येणावळ मेळटा. वास्को नव्या नुस्त्या मार्केटाचे काम निमण्या टप्प्यार पावला. डिसेंबर ते जानेवारी मेरेन ह्या प्रकल्पाचे काम पुराय करून नुस्तेकारांक तांची बसपाची सुवात मेळटली अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हाणें सांगलें. बेरेस्तारा दाजीन नव्या मार्केटाच्या कामाची पळोवणी केली. ह्या मेळाव्यार नुस्तेकारूय हाजीर आशिल्ले.
मडगांव नगरपालिकेचे सोपो कंत्राटान घोळ जाला. ह्या प्रकरणाचो तपास करपा खातीर नगरपालिकेन पुलिशेन कागाळ करची अशी मागणी शॅडो कावन्सिलाचे निमंत्रक सावियो कुतिनो हाणें केला. सोपो कंत्राटाची फायल मार्च सावन गायब आसा. हाका लागून पालिकेक येवपी महसुलाचो तपशील मेळना. तशेंच पालिकेक ह्या गाळपणाक लागून 1 कोटी रुपयाचें लुकसाण जाला अशें सावियो कुतिनो हाणें म्हणलां. घाटेश्वर नगर खोर्ले वाठारांत एका घरांतल्या भाड्याच्या कुडीक उजो लागून सुमार 50,000चे लुकसाण जाले. उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत घडणूक थळार धांव घेवन ताणें उजो नियंत्रणांत हाडलो. शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागिल्ल्याचो दुबाव उजो पालोवपी दळान उक्तायलो. गोंयांत येवपी सगळे उद्देग पर्यावरण पूरक आसतले. रेड उद्देग जे प्रदूषण करतात तांकां राज्यान परवानगी मेळना. फकत ग्रीन उद्देग जे सैमाक राखतात तांकांच फकत सरकार परवानगी दिता. येता त्या कांय दिसां भितर ग्रीन उद्देग हाडपा खातीर नवो आराखडो आनी नवीन नेमांची अंमलबजावणी करतले अशें गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाचो अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्डान सांगलें. हे सगळें करतना उद्देजकांक विश्वासान घेतले आनी फुडें वयतले अशें ताचें म्हणणें. आपूण महापौर आसतना पणजे महापालिकेच्या नव्या बिल्डिंगेची बुन्याद घालपाची असली, मात तेन्ना बाबुशान तें काम आडायलें म्हूण आदलो महापौर सुरेंद्र फुतार्दोचो आरोप. ते भायर बुन्याद घालपाची कार्यावळ एकदां जाल्ली आसतना परतून ती कार्यावळ कित्याक केल्या म्हूण फुतार्दोचो प्रश्न. आपूण महापौर आसतना 65 कोटी रुपया खर्च करून पणजी महापालिकांचे नव्या इमारतीचें बांदकाम करपाचें ठरिल्लें. ह्या कामाक आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो तेंको आशिल्लो, मात तेन्ना बाबुशान हें काम आडावन दवरिल्लें आनी आतां आपलो चलो महापौर जाला म्हूण बाबुशान हें काम हातान घेतलां आनी तेंय बीन 10 कोटी वाडोवन म्हळ्यार 75 कोटींक म्हूण फुतार्दोचो आरोप. फुतार्दोन पर्रीकार आनी बाबूश मोन्सेरात हे दोगांचें राजकारण पळयलां. CCPच्या नव्या बुन्यादी फातरा वेल्यान मोन्सेरात आनी फुतार्दो हांचे मदीं राजकारण बरेंच तापलां इतलें मात खरें. गोंयाक ह्या सप्टेंबर म्हयन्यात 497 कोटी रुपया इतकी येणावळ GSTंतल्यान मेळ्ळ्या अशी माहिती GST कावन्सिलाचे वांगडी मंत्री मॉविन गुदिनोन दिल्या. सप्टेंबर 2022 वर्सा गोंयाक 429 कोटी रुपया इतकी येणावळ GSTंतल्यान मेळिल्ली. हाका लागून GST हो अर्थकरणाक घटमूट करपी भारत सरकारान घेतिल्लो म्हत्वाचो निर्णय थारला अशें मंत्री मॉविन गुदिनोन म्हणलां.
काँग्रेसीचे एल्विस कोमसान फोंड्यां घेतिल्ली पत्रकार परिशद मोगोच्या सुदीन ढवळीकाराक कोत्र केल्या. भाजपाचेर टिका करचे परस काँग्रेसीन ते सत्तेंत आसतना तांणी कितें केलें तें पळोवचें म्हूण मोगोचो सुदीन ढवळीकार उलयलो. सुदीन सद्याक भाजपाचो युती धर्म पाळटना दिसता. सुदीनाक युती धर्म सांगपाची गरज ना. जशें वारें येता तशें सूप धरपाक सुदीन माहीर. सद्याक सुदीन भाजपा वटेन, फाल्यां जर काँग्रेसीक सुदीन आयले जाल्यार तो काँग्रेसी वाटेन. होच सुदीनाचो युती धर्म अशें म्हणूं येता. विजन गोवा आत्मनिर्भर भारत ह्या संकल्पनेचेर आधारीत प्रदर्शन पणजे म्हाळा वाठारांतल्या कन्व्हेन्शन सेंटर हांगा आयोजीत केल्ले. ह्या प्रदर्शनात म्हायती आशिल्ल्यो गोश्टी पळोवपाक मेळटल्यो. देखून सगळ्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या प्रदर्शनाचो लाभ घेवचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. लीट फेस्ट आमकां सदांच भास आनी साहित्याच्या विविधतायेची परब मनोवपाची संद दिता. कारण वेगवेगळ्या प्रदेशांतले लेखक संमेलनांत वांटो घेतात आनी आपली कृती आनी कल्पना वाडटात. अखिल भारतीय कोंकणी परिशद जी कुमटाचे पुरस्कृते माधव मंजुनाथ शानबाग हाणें 1939 वर्सा स्थापन केल्ली. तिणें आतां मेरेन हेर कार्यावळी वांगडा 24 अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिशदो घडोवन हाडल्यात. 25वा कोंकणी साहित्य परिशद मंगळुरांत संवसारीक कोंकणी केंद्र शक्तीनगरांत जातली. सुमार 800 प्रतिनिधी वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान हाजीर रावपाची अपेक्षा आसा. विद्यार्थ्यांक प्रतिनिधी शुल्काचेर खाशेली सवलत दिल्या आनी भायल्यान येवपी सगळ्या प्रतिनिधीं खातीर रावपाची वेवस्था केल्या. घाटेश्वर नगर खोर्ली म्हापशेचे एके भाड्याचे कुडीक उजो लागून सुमार 50,000चे लुकसाण जाले. तळवांचे मजतीन उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उज्याचेर नियंत्रण मेळयलें. ताका लागून व्हड घडणूक जावपा पासून वाटावली. ही घटना बेरेस्तारा सकाळी 11 जावन 15 मिनटांच्या सुमाराक घडली. अनिल केरकार हांच्या घरांतले भाड्याचे कुडीन सार्थक पाटील हांचे कुटुंब भाड्याक रावता. सकाळी ते ही कूड बंद करून कामाक गेल्ले. ताचे फाटल्यान ही घडणूक घडली. केरकार कुटुंब आनी शेजाऱ्यांक कळ्ळें. हे घडणुके उपरांत एक कामगार काम करतालो. ताणें कोयतो घेवन दाराचे कुलूप तोडले. उपरांत थळाव्यांनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो. मजगतीं म्हापशे उजो पालोवपी दळाचे जवान दाखल जाले. ताणें उदक मारून उजो पालयलो. पेडणे तालुक्यात वट्ट सुमार 1.5 कोटी चौखण मीटर जमनीचे झोन बदल करून 3,000 कोटी रुपया जोडपाक पेटला म्हूण काँग्रेसीचो गंभीर आरोप. पेडणे ही फकत सुरवात. ल्हव पुराय गोंय विकपाचो सरकाराचो प्लान आसा. नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे रियल इस्टेट मंत्री जाला म्हूण काँग्रेसीच्या अमित पाटकारान खर टिका केल्या.
शेतकी धोरण येवपी जानेवारी म्हयन्या मेरेन तयार जावपाची शक्यताय आसा। ह्यान पयलीं हे धोरण निश्चित करपा खातीर लोकां कडल्यान सुचोवण्यो मागयल्यात। तशेंच आनीकूय ह्या धोरणात बदल करपा खातीर तालुका पातळीचेर बसका घेतले, अशी माहिती शेतकी खात्याचो संचालक नेविल आल्फान्सो हांणी दिल्या। मडगाव बोड्ड्या वाठारांतल्या रस्त्याचेर पुराय फोंडकुलां पडला। ह्या फोंडकुलांक लागून अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागला, तशेंच गाडी चलोवप्यांक त्रास सोंसचे पडटा। जाल्यार कागाळ करून लेगीत भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंते आपलें काम पुराय करिनात। ताका लागून नगरसेवक कामील बरेटो हाणें रस्त्याक आशिल्लीं फोंडकुलां पुरोवपाचें काम हातीन घेतलां आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्याचेर खर कारवाय करपाची मागणी केल्या। काणकोणा शिक्षकान विद्यार्थ्यांक बेदम मारहाण करपाची घडणूक घडल्या। ह्या मारहाणीन जखमी जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचेर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। मारहाण केल्ल्या शिक्षकाचेर कारवाय करची म्हूण पालकांची मागणी। काणकोणा बलराम शिक्षण संस्थेच्या एका भुरग्याक शिक्षकान बेदम मारहाण करपाची घडणूक घडल्या। भुरग्याचेर सद्याक दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। भुरग्याक बेदम मारहाण करपी शिक्षकाचेर कारवाय करची म्हूण पालकांची मागणी।